उदक देवल्या उपरांत आमचे जे वॉलंटियर्स आसा तेंच्यांनी सर्वे केली आनी तेंच्यांनी नमूद केलें की खुबशीं घरां अशीं पडिल्लीं आसा जी उदका पोंदाक गेल्लीं आसा आनी उदका पोंदाक वचून जी मातयेचीं घरां आशिल्लीं ती पूर्ण जमीनदोस्त जाल्लीं आसात। आनी हें कळ्ळ्या उपरांत आमी आमचे संत निरंकारी चॅरिटेबल फावंडेशन मिटींग घेवन आमी डिसायड केलें की आयतारा सकाळीं आमी पयलो दीस उजगांव, भामय, पाळी ह्या एरियेन वचून थंयसर रिहेबिलिटेशन करपाचो प्रयत्न करचो। 70 वॉलंटियर्सांनी येवन थंयसर कार्य केलें, मानवीय सेवा केली। खुबशीं घरांची मातीपणां पडिल्लीं आशिल्लीं, तेंचे नळे सेपरेट काडून, तेंचे वाशे सेपरेट काडून, माती वेगळी करून, तेंची आयदनां चिखलान जी बुडिल्लीं आशिल्लीं ती आयदनां साफ करून हांगासर आयज 30 ते 32 घरां आमी रिहेबिलिटेट करून दिलीं। संत निरंकारी चॅरिटेबल फावंडेशन, संत निरंकारी मंडळ हेजे एक भाग आसा जे चॅरिटेबल फावंडेशना तर्फे आमी समाज सेवेचें काम करता। काणकोण जेन्ना पूर आयलो तेन्ना सुद्दां आमचे अनुयायी, आमचे जे वॉलंटियर्स आसा ते थंयसर वचून ऑलमोस्ट 20 दीस थंयसर काम केलें।